आज आमी केरळा GSB टायप वलवल कशें करचें म्हूण पळोवया. हेची डिफरंट आसा. आकाई कुवाळे, दुद्दी, अळसंदो, सुरनू, बटेटो, तेंडले, घोसाळे असल्यार घोसाळे पुरा रंदैकाय शिनून घेवची. जिवो नारळ असल्यार कांतून घेवचे आनी मीठ, तर्ण मिरसांग आनी हींग आनी तेल हें हाजें एक हायलायट म्हणचें. हे आख्खा उदक खतखतयले कुडले कुवाळ घालचे, तेंडले घालचे, सुरनू घालून समय एक गाज येवची म्हणटा पळय चिक्के शिजू तांय दवरची. हें अर्द शिजतना वरलेले वेजिटेबल घालचे. आमचे भितर कुवाळ आनी बटाट सोडल्यार वरलेले पुरा वेजिटेबल सामकेले करकट जालेले. हे पळय एक चिकेची शिज्जा जाली आनी हाकात वरलेले वेजिटेबल्स घालया. फस्ट अळसंद घालचो, मागीर बटाट घालचो. आतां बटाटा बदलाक आळवा मंड असल्यार घाल येता भारी टेस्ट जाती वलवल. त्यात नमकां आळावण घालचें पडना. ते आळवा मंड शिजून येतना एक नमने क्रिमी जाता ते. हे पळय दुद्दी घालले आनी तिखसाणें जावका जाल्यार तितले तर्ण मिरसांग आनी मीठ घालून हें समज चिके चाळण घेवचें. आतां तोपां बरें दिसता. हें शिजून जेतना अर्द जाता. हें वलवल डिफरंट कसं म्हळ्यार हाका हिंग आनी तेल घालचें लास्ट जातना. तेच आमी मंगळूर सायडा कसं करचें करबेव सासम जीर फण्ण घालचें. तेच हाजे दोनी मदें असचे डिफरन्स. पळय जें हें शिजलें वेजिटेबल्स हाका आमी सुरवेक सोय कांतून रोसू काडून दवरका. फस्ट रोस आनी दोनी रोसू. आतां पळय हाका मस्त उद्दा सोडलाक थोडी आळावण घालका जाता. तेच आळवा मंडे घाल्यार आमगे आळावण गती ना. गे आतां हांव थोडे 2 चमचे मैदा किरोवन हाका घाला आनी पातळ रोस घालून सोडता दोनी रोसू. पक्कन जिवो नारळ जाल्यार 3 रोस असल्यार रंदैकाय शिजोवन घेव येता तांतू भितर. हे आतां दोनी रोसां भितर तें आळावण समज खतखत येवका तेन्ना तें शिजून येतना त्या आळावण्याचे स्लाईट एक नमने पोरंबोळ असल्यार वता. वचून एक नमने लायक घमघमाचे नारळा रोसा पोरंबोळ येता. पण समज खतखत आयला तर दाट जाली हें हाका न्ही सुरवे रोसो घालचो. सुरवे रोसो घालून जाल्यार केन्नाय मस्त खतखताच्यानच जा. हाका आनी कितें जाय जाल्यार आमकां आळावण धरता म्हूण दिसल्यार घाल येता. गे हाका तो स्लाईट पुग्ग येयले कुडले हिंगू फस्ट उदकां घालून रेडी करून दवरका हिंगा उदक. गे हाका तो आयलो पुग्ग येयले कुडले हिंगा उदक घालचें आनी एक 2-3 चमचे नारळेलें तेल घालचें. तेन्ना ते दोनी ಒಟ್ಟು घालतना एक पोरंबोळ येता हांगा वासरेन तूं भारी लायक जाता. आतां बसून वलवल बुरकुया म्हूण दिसता. घे जालें वलवल रेडी जालें. हें एक डिफरंट टायप वलवल. तुमी पुरो जनांनी ट्राय करून पळोवन तुमगेले व्यूज शेअर करका आनी हे व्हिडिओ इश्ट जाल्यार लायक शेअर कमेंट करका आनी म्हगेलें चॅनल सबस्क्रायब करका. व्हिडिओज येवका वय म्हूण जाल्यार बेल आयकॉन ओतल्यार नोटिफिकेशन्स तुमकां मेळटा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.